बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमची सोवे आसू. प्रेतीच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं यात्रेकारां एका जाग्यार रावन पूण एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर, एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत वो एका देशांत तावन दुसऱ्या देशांत वेगवेगळ्या कारणां पासत वेता. शेकी संवसारांतली यात्रा सोंपतच आमी स्वर्गार वचूंक जाय. जी दुसऱ्या जाग्यार तावन आमच्या गांवांत येतात तांकां आमी स्थलांतरी भाव भयणी म्हणटात. आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरी भाव भयणीचें खालदेपण सांबाळून तांकां समाधीक बोरवासो थिरावया. हो विशय मनान दवरून स्थलांतरी भावा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी तांचो समुदायीक बोरवासो थिरावंक सान फ्रांसीस साविराच्या मजतीन कुर्सार खिलायलोल्या जेजू लागीं ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. प्रेतीच्या बाबा भयणीनो, ह्या बलिदानांत वांटो घेतना हेचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. मायग्रंट भावा भयणां हो तांचो समुदाय सांबाळून किरीत भाशेन तांकां आदाराची जावंक आयज आमकां उलो करता. बोरवशान थिरावंक उलो करता. मनीस बाबा भयणीनो गांवांत गांवांत, वाड्यान वाड्यान, देसान देसान सगल्याक तावन खेरीत भाशेन ही आमी पयण करता, यात्रा करता. आनी ही आमची यात्रा जिविताची करतना बाबा भयणीनो दर एक मनीस बरें तशें वायट जिवितांत आपणायता, बरें तशें वायट करता. बरें केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासुया. मनशांक कशी ओस्कोत साबार पावट बाबा भयणीनो आमी चुकल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगलीं दूख धरून हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापाक उबारुया. प्रेतीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमणीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रुमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन.
लोकगंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा ओर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतली भायर वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकांक मोदे उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सोर्वेस्पोरान आमचे सुरशिल्ले हे सोरोप पयस कोच्चें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सोर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी सोरतर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कदींच विसरूं नये. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पोरान केलां तें कदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चींत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान तावन ताची शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेस्वर आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओठांचीं उतरां फटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे खणवाळायेन तांचें पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दोमावन दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कदींच विसरूं नये. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाच. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो. तोरी ताणें ही देवाची गोत आशोवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन तो कालतो जालो.
मोरो पोरयान आनी खुर्सा मोरो पोरयान घालतो स्वर म्हूण सोगले रोचलेन पोरगोडचें. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवे आसूं. जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तांव देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गात सोडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कोरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या 4थ्या नोवेनान आमी आसां आनी आयच्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरी भाव भयण्यांचें खाशेलेपण सांबाळूंक तांचो समुदायीक बोरवांसो ती रावया. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या संवसारांत आमी सगलीं यात्रेकारां आनी यात्रेकारां म्हणटूच देवान आमकां सगल्यांक पाठयल्यांत बऱ्या बेसांवांनी देण्यांनी भरल्यांत आनी हीं बेसांवां आमी बरे तरेन वापरून आमकां सगल्यांक परतून तो आपोवचो आसा. म्हणटूच जीं बेसांवां आमकां देवान फावो केल्यांत ती ह्या संवसारांत आमी बरे तरेन वापरूंक गरज. आमी यात्रेकारां म्हणटूच कांय जाणां आमी स्थलांतरी भाव भयणां जातात, जे परी आमच्या फामिलीची सेवा करूंक आमी दुसऱ्या गांवांत एक सर्वीस सोदूंक वेतात. तेच परी एक तरणाटो कसो आपलें शिकोप करूंक दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या देशांत वेता आनी तेच परी आपलो नवो संवसार जोडूंक तोय बी दुसऱ्या गांवांत वेता. आनी ही भावार्थाची, बोरवाशाची आनी काळजीदारपणाची यात्रा ती सगळीं चलतात. आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी एके भाशेन म्हणूंक जाता तो एक स्थलांतरी भाव कसो आसलो. आपलें देवान दिल्लें आपोणें ताणें स्विकारून देवाचो वावर ताणें आपल्या हातांत दवरून आपलो गांव, आपली भास, आपली संस्कृताय ताणें सोडून तो वेगवेगळ्या देशांनी भोंवलो. आनी आमी जाणाव तो आमच्याय गोंयांत येवन आमची संस्कृताय, आमची भास, आमच्यो सगल्यो चाली रिती ताणें आपणायल्यो. ताची एके बरयलेले चिटीन आमकां अशें मेळटा. इंग्लीश भाशेन तो म्हणटा, आय लीव ऑल दॅट इज मायन टू फायंड क्रायस्ट इन दोज टू हूम आय सेंट. म्हणजे
म्हाका धाडल्या ताच्या जिवितान क्रिस्ताक सोदून हांव म्हजें सगळें सोडून दितां. आनी खरेंच मोगाळ भयणी भावांनो, हें सगळें आमच्या भाग्यवंतान आमचे पासत केलें. आनी गोंयान ताणें भावार्थ परगटलो देखून आयज आमी सगळीं हांगा जमल्या ताचो भावार्थ आमी सोबे माजार परगटूंक. आयच्या काळार आमी पळयता जायतीं स्थलांतरी भाव भयणां आमच्या गोंयांत आसात. आनी आमी जाणाव जायतीं भाव भयणां जायते कोश्ट त्रास आडखळ्यो तांच्या जिवितान आसात. तर आमी तांकां कोण भाशेन आदार दितले? आमी तांचे पासत कोण भाशेन ताळो उबारतले? आनी तांकां फावो त्यो सवलती आमी कशे भाशेन निर्माण करतले तें आमी आमच्या जिवितान नियाळूंक गरज. आनी आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाक भाग घेतना आयचो विशय मनान दवरून पयले सुवातेर आयज आमी स्थलांतरी भाव भयणां सांगाता बोरवांशाची समुदाय बांदुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां इस्रायल पोरसा एक स्थलांतरी भाव भयणां कशीं आपल्या फावो त्या जाग्यार बासायल्ल्या जाग्यार ती वेतालीं. जेन्ना ती वाटेर आसली तेन्ना ती देवा आड गुणगुणूंक लागतात. आनी आमी पळयता देव सोरोप धाडून जायत्या जाणांचो नाश जाता. आनी शेकी ही इस्रायल पोरसां आपलें पातळ कळकून घेता आनी देव मोजेसा वरवीं पितूळचो सोरोप उबारून तांकां बोगसणें फावो करता. तेच परी मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या समाजान जायतीं स्थलांतरी भाव भयणां जायत्या कोश्टांक सांपडटात. आयज मोइजेसा भाशेन आमी तांकां एक ताळो जावंक गरज. आमी तांकां आदार दिवंक गरज. तांच्या कोश्टावतल्या जिवितान तांचे सवें आमी आसूंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर आयज आमी केरीत भाशेन पवित्र क्रुसाची आमी परब समोरमतना आयची दोनी दुसरी आनी शिव वर्तमान आमकां सांगता. जेजू देव जावनूय ह्या संवसारांत आयलो. आपलें मुण्यारपण ताणें परगट केलें. दोयाड कोडण्यो आमकां शिकयल्यो आनी शेकी तो आमचे पासत खुर्सार मरून ताणें आमकां आपलो मोग उक्तो केलो. तर मोगाळ भयणी भावांनो, होच मोग आमी आमच्या स्थलांतरी भाव भयणां थंय आमी दाखोवंक गरज. जेन्ना ती कोश्टांक सांपडटात, जेन्ना तांकां कसलीच सर्वीस आसना, तेन्ना तांकां आमी आदार दिवंक गरज. आनी आमच्या घरा सामकार आसलेल्या स्थलांतरी भाव भयणांक आमी एकठांय करूंक तांकां आमच्या समुदायेन आनी हेर दुसऱ्या कार्यावळीन आमी भाग घेवंक तांकां आमी आमचो मोग उक्तो करूंक गरज. तर मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या आयच्या चवथ्या नोवेनान आमी भितर सरतना आमी खेरीत भाशेन मागुया. थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर जेजू हाजीर जातलो. जेजू लागीं आमी मागुया. ज्या आमच्या गोंयान जी स्थलांतरी भाव भयणां आसात तांकां आमी बरे तरेन मानान लेखून तांचे सवें जायतीं बरेपणां उत्पन्न करूंक आयच्या मिसा भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. उबी रावुया. भावा भयणीनो, आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी स्थलांतरी भावा भयणीचे खाशेलपण सांबाळून तांचो समुदायीक बोरवासो थारावंक आपल्या प्रवाचनांतल्यान तांचे पासत आपलो तालो उबारूंक प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका.
आमच्या सरकारी वडिलांनी स्थलांतरी लोकांक फावो त्यो सवलती दिवंक आनी तांचे हक राखूंक आनी कायदे काडटा ते सगळ्यांच्या बऱ्यापणा पासत काडूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर झूज चालूच आसा. ह्या झुजांक लागून जो लोक स्थलांतर जाला तांच्या देशांत शांती येवंक आनी त्या लोकांक परतून आपल्या गांवघरां शांतीन जिवंक मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या शिक्षणीक खात्यांनी स्थलांतरी लोकांचे आनी तांच्या भुरग्यांचे खाशेलेपण वळखून घेवन तांचो समुदायीक बरवासो थिरावंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्वेस्परा देवा दोनिया इदोयेन केल्ली आमची मागणी आयक. दोनियान मागचें आसा तुज्या आदारान तुज्या सहकारान आमकां तें फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. निष्कुळूं निर्मोळूं मेरीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित्र तुका तो समर्पिता. सगळ्यांच्या तारणा खातीर भोंवतणी आसल्या पासोन सोर क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासोन सगळ्यांच्या तारणा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घे. सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखा करून खुर्साच्या रुखां तावन थारायली. रुखान तावन मरण उपजलें. रुखान तावन जिवीत उपजलें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जालो. ही तुजी मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी
देवदूता आनी सर्गीच्या सगल्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरोन तोरी एकाच ताळ्यान आमी गायताव. Povit, 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 ton barazo sorvis portu, sorgani sonsar bolyan, tuja voi bovan, ut sorgi tu casoi Sorbes foracina vi, Ietata caso, un surgi, tu caso बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami hondo kata, ani rikansi tebieta, pite povi, tu voi povalisu, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भगवंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बाप्पा आनी सगळ्या यज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारे देवाचे माये संगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सगळ्या भाग्यवंतां संगाती तुका मानवल्यांत सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या बापा. बाबा भयणीनो,
आयच्या दिसाक मायग्रंट भावा भयणांक तांचें खाशेलेपण ओळखून घेवन तांचो बरवसो थिरावूंक आयच्या दिसाक आमकां उलो. दरेकली आमी मायग्रंट कशीं ह्या संवसारांत जियेतना आयच्या दिसाक सगल्यांक एकेच नदरेन पळोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमयाव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फक्त तांणीच कोमन्यान घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे दापूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलोल्या जेजूचें आसणे अणभवुया आनी ताका दिन वसुया. मागतां तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशी बसुया. आयची मिसाची बॅट समोर उरलेल्या फादर एमेरिको रॉड्रिगीस आनी देवाची उतराची मोडणी केल्ल्या दियाकन केन्जॉय फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळाक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6 वाजता 7:15 8:30 9:15 11 3:30 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 मेरेन. तुमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवंक भायर सरतना थंय आमचे दियाकन भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करूंक घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. थंय तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 9:15 वाजता अंतोर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. ते खातीर 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. मेळावो सोमतोच 12:15 मीस आसतलें. 29वेर सगल्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत मागूंक केरीत भाशेन आमी मागतले. 29वेर 12:15 वरांचेर मराठी मीस आसतलें. 30वेर हे भाशेन मिसां जातलीं. 9:15 कॅनन्स मास आसतलें. 11 वरांचेर तामील मास आसतलें. 12:15 वरांचेर मलयालम मीस आसतलें. आनी 2 वाजता सगल्या स्थलांतरी मायग्रंट भावा भयणांक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. ह्या मिसाचे भेटेन भक्तीपणान भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस कुटुंबा पासत भेटयला. आमी सगलीं उबी रावया. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कोड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, Moda
तुझ्या सांभाळून आमकां कोपान तुझ्या फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजलिकेच्या लिटरी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या कशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वो बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर सेंट कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. तांचो बरोवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी त्रावासो. हो तियात्र जातलो सेंट कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.